दर्याच्या नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसता, मात गोंय सरकार आनी FDA सांगता तितलें नासता म्हूण फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान हायकोर्टाक प्रतिज्ञापत्रांत सांगलां। फॉर्मेलिनाचे इश्यूचेर दिल्ले हे जापेचेर हायकोर्ट समाधानी जावंक ना। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचें प्रकरण तज्ञ विज्ञानिकाच्या पॅनला कडेन संशोधनाक दिलां। रिपोर्ट तयार जावंक वेळ लागतलो म्हूण फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीन कोर्टाक सांगलां। फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान सोमारा हायकोर्टाक फॉर्मेलिनाचे नुस्त्यांचे इश्यूचेर वचनपत्र दिले। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्यांचे इश्यू वयल्यान 3 याचिकांची एकठांय सुनावणी चल्ल्या। दर्याचे नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसता, मात गोंय सरकार आनी FDA सांगता ताचे परस कमी आसता म्हूण तांणी प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां। हायकोर्ट ह्या जापेचेर सातिस्वेत ना। गोंयांत खवदळ घाल्ल्या फॉर्मेलिनाचे इश्यूचेर फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटीन खंय नेमकी जाप दिल्ली ना। गोंयच्या फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचे इश्यूचेर तज्ञ विज्ञानीक संशोधन करता। रिपोर्ट तयार जावंक वेळ लागतलो म्हूण FDAन सांगलां। हायकोर्टान 2 सप्तकांचो प्रास दिला। फुडली सुनावणी 2 सप्तकां उपरांत। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।